फ्रांसीस पाप साहेब म्हणटा आमच्यान फकत सुसंवादा आनी एकवटा वरवीं सगळ्या किजिलांचेर आनी सगळ्या तरेच्या झगड्या मारामारींचेर जैत व्हरूंक येता. जेजू आमच्या गुरू सोम्यान संवसारांत लोकां मोदें जियेताना संवाद आनी चाली बोली करून तांचे संस्कृतायेन वांटो घेतलो. आमचो मानियोंत आग्नेल आपल्या गुरू सोमयाच्या पावलांनी चलून संवादा वरवीं आयज नोवेनाचो चवथो दीस. आयचो विशय आसा मानियोंत आग्नेल सुसंवादाचो आनी एकवटाचो नमुनो हाचेर आमी नियाळ करता. मानेवंत आग्नेल सुसंवाद आनी एकवट विस्तारूंक उर्बा दितालो. देवान आपले जाणवायेन आमचे भितर एक आवंडो रिगोयल्लो आसा. तो म्हणल्यार एकवट आनी सुसंवाद करून एकामेकाची वळख घेवंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक आनी वेगळेपण पयसावंक. फ्रांसीस पाप साहेब म्हणटा आमच्यान फकत सुसंवादा आनी एकवटा वरवीं सगळ्या किजिलांचेर आनी सगळ्या तरेच्या झगड्या मारामारींचेर जैत व्हरूंक येता. जेजू आमच्या गुरू सोम्यान संवसारांत लोकां मोदें जियेताना संवाद आनी चाली बोली करून तांचे संस्कृतायेन वांटो घेतलो. आमचो मानियोंत आग्नेल आपल्या गुरू सोमयाच्या पावलांनी चलून संवादा वरवीं लोकां कडेन चाली बोली केली. तो कुमटा विकार आसतना सगळ्यांच्या गरजांक पावतालो, कसलीच ओतोर करिनासलो. ताणें सगळ्या लोकां तांय हुस्को दाखयलो आनी फिकीर घेतली. धर्माचो आनी जातीचो वेगळोचार केलो ना. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावा आपल्या दुवेचे काजार थारावंक मागता एडलायड वेगस पोरबोरी बोरी भलायकी आनी बऱ्या फुडारा पासून मागता मिनिनो तॅलिस पोरबोरी किटी लायनल आनी वेलिंग्टन रॉड्रिगीज जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागता चेगस रॉड्रिगीज आगासाई झेवियर गॉन्साल्वीस बोरी भलायकी मागता सिबल गॉन्साल्वीस आगासाई सॅम्युएल आनी स्कायला बोरी भलायकी मागता नॅटी वाज सान जासिंतो जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागता मेल्झिनो लुकस कोर्ताले जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागता लिओपोल्डो ए आझावेदो सांता क्रूज मारिया वास जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागता मिंगुएल वाज मांदूर जो फेर्नांदीस जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागता
जोसफीन फेर्नांदीस कोल्वा. ओशन आनी एथन दिनवास्ता आनी बरी भलायकी मागता मोनी कुलासो नोवे. जेन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सुसेना आनी सँडी मिरामार. सगळीं आमी उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आज मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 4थो दीस. आमी देवाक मानिवंत आग्नेलाच्या वर्त्या देण्या पासत आर्गां दिताना आमच्यो तरेच्यो गरजो बापा सवे हाडुया. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल सुसंवाद आनी एकवटाचो नमुनो. पवित्र आत्मो पवित्र सोबेच्या एकवटाची जोर जी क्रिस्ती समुदाया जेजूच्या सिसां मदें वावत आसा. क्रिस्ताक मानवता तसली शांती आनी एकवट सोर क्रिस्ती समुदाया मदें वसूंक आनी अशे परी जेजूची कुशी तांच्या सिसां सोवे ती सगळीं एक जावंक सुपूर्णायेक पावूंक आमी मागुया. आज केरीतपणीन भुरग्यांक आनी तरणाट्यां पासत भेटयलोल्या दिसा आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यांक देवाचे आदीन करुया. तांचें जिवीत जेजूच्या मोगान आनी आनंदान भरूंक आनी ती जेजूक अदीक वळखूंक पावूंक ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत मागुया. म्हज्या भावा भयणानो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आतां आमी आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो
म्हजे खातीर आमचे सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची कालकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा सासणाच्या देवा, शिंपडोवन गेल्ल्यांक तूं एकठांयताय आनी एकठांय तोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी कालकुतीचेर दिश्ट घाल. एकाच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्ल्यान तीं एका अखंड भावार्थान एकवटलोलीं जावं आनी प्रिती मोगाच्या गांठीन बांदलोलीं आसूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. जेजूच्या सिसांच्या जोम्यांत भितर सरलोलीं 3 दोर्मदूतांची शिकोवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कोदींच चुकोन आसलीं. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोर्मदूतां वरवीं पुस्कळ विजमितां आनी खुणां घडटालीं. भावार्थी सगलीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचे सगळे बागा आसले. आपलीं बाटां विटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपोटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारोन मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेळ नासलोलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेळ नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां धुवानी म्हणचें ताचो माये मोग मीत मेळ नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माये मोग मीत मेळ नासलोलो. सर्वेस्पराची भुक्ती करतेल्यांनी म्हणचें ताचो माये मोग मीत मेळ नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेळ नासलोलो. म्हाका लोकून उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पोर म्हजें बोल, तो ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगतांच्या तोंबुनी संतोसाच्या आनी जैताचे उल्हास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केनी वर्तीं कर्तुत्वां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेळ नासलोलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो खुणश्या सोंदीचो फातर.
हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मीठ नासलो उद्गाराक सगळीं उबी रावया Soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan. Soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan. Devacevu torai godati. Aritaci così partati. Soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan. Soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सभ्यास मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या. जेजू दुसरे दोरयाचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सरशीं आयलो आनी ताणें तांकां शिकोवन दिली. फुडें चलून वेताना मांडवेर बसलेल्या लेवीक आल्फेच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हळें म्हज्या फाटल्यान ये आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलेले. तर हांतलेय जायते जाण ताचो पाटलाव करताले आनी तो 2 वसूलदारां आनी वायटव्या बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिसेव पक्षाच्या 2 शास्त्र्यांनी ताचे शिसांक म्हळें 2 वसूलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता. हें आयकून जेजून तांकां म्हळें बरीं आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. तर हांव प्रामाणीक मनशांक न्हय पूण पाटक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणांनो, जी कोण फळे नासतना भावार ठेवतात ती खरेंच सुभागी. देवाक आमी पळोवंक ना पूण देव आसा. देव आमचो मोग कोत्ता, तो आमकां पेकोवणी फावो कोत्ता, चिंबडलेल्यांक तो एकठांय कोत्ता आनी आमकां वाट दाखयता आनी आमचे बरोबर देव जियेता. हो भावार्थ मोगाच्या इश्टानो आमकां सगल्यांक आसा. हिंदी चलचित्रांतलो फामाद कलाकार आनी कॉमेडियन जॉन राव म्हणजे जॉनी लिव्हर हाका आमी चडशीं वळखता. तो मोगाच्या इश्टानो एका मुलाखतींत आपल्या कुटुंबाची परिस्थिती सांगून जेजू जीव आसा आनी तो जिविताची वाट सोत आनी जिवीत म्हूण साक्षी दिता. ताच्या अपुरबायेच्या चेड्याच्या गळ्याक खंय तुंबोर जालोलो आनी दोतोरान खंय मोगाच्या इश्टानो ऑपरेशन 15 मिनटान मोदें जातलें म्हूण सांगलेलें. ऑपरेशन करूंक गळो उगडलो तेन्ना तुमोर खंय शिरांनी घुसपलोलो दोतोरांक मेळ्ळो.
ऑपरेशन मुखार वेळार आर जावपाची वो दोळ्यांची दिवटी वचपाची शक्यता आसा म्हूण सांगलें. देखून ऑपरेशन मुखार व्हरचें न्हय म्हूण जॉनीन दोतोरांक विनयलें. नशीब पारखिताल्यांनी 2002 वर्सा ताचो चेडो मरतलो म्हूण जॉनीक गमयलो लेखूय. आनी 2 वर्सां भितर ताचो तुमोर वाडोन व्हड जालो. असल्या वेळार अमेरिकाक फामिली सांगाता भोंवडी करतना तो एका आयतारा दिसाक आपले फामिली सांगाता इगोर्जेंत खंय भितर सरता. थंयच्या यादनिकान ताचे विशीं भासाभास केले उपरांत न्यूयॉर्क स्लोन कॅटरिंग हॉस्पिटलान व्हर म्हूण सांगलें. देवाचेर आनी यादनिकाच्या उतराचेर विस्वास दवरून जॉनी त्या हॉस्पिटलांत आपल्या पुताक व्हरता. आनी अजब म्हणल्यार एक खरेंच ताचो पूत बरो जालो. तें ऑपरेशन खंय सक्सेसफूल जालें. आनी त्या दिसाक जॉनीक गमोन आयलें आमचो जेजू जिवो आसा आनी ताचो मोग करता म्हूण. देखून तो आनी ताचो कुटुंब देवाक दर दिसा आर्गां दिवंक इगोर्जेन वेगवेगळ्या समयार सेवा दिवंक वेतात. मोगाच्यानो जॉनी लिव्हरान कोश्ट आडकोली वेळार जेजूचेर भावार धरून त्या यादनिकाच्या उतरा वरवीं ताणें ताचेर पुताक जेजूचें नवें जिवीत अणभवलें. आनी आतां वच जॉनी लिव्हर प्रवचन करून दुसऱ्यांचो भावार्थ तो जागयता. आपणाक मेळ्ळलो भावार्थ तो दुसऱ्यांक दिता. आयचे पयले वचपांत मोगाचे इश्टानो आमकां पयले क्रिस्ती भावा भयणाच्या समुदायिक जिविता विशीं आमकां खबर मेळटा. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक शीस परगडटात तेन्ना जायतीं भाव भयणां जेजू तारोकाक मानून घेतात. पवित्र स्नान घेतात आनी समुदायिक जिवीत जिवंक जेजूचे आसने अणभवतात आनी ताचेर भावार्थ दवरतात. तर आजच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या काळार 2 वसूलदाराचो सगळी द्वेस करताली. हाची 2 कारणां आसलीं. पयलीं ते लोकांक नागयताले, आपल्या फायद्याक सुबेज धोंड घेताले. आनी दुसरें म्हणल्यार ते जुदेव जावन रोमकारां पासत जे तांचेर राजवटकी चलयताले तांचे पासत धोंड एकठांय करताले. असल्या एका 2 वसूलदाराक मोगाचे इश्टानो जेजू आपलो लागशिल्लो पाटलावदार जावंक विंचून काडटा. लेवी सगलें सोडटा आनी जेजूच्या उतराक पाळो दिवन तो जेजू फाटल्यान वता. आनी ताचे भाशेन जायते दुसरे 2 वसूलदार आनी वायटवी मनशांय आपलें जिवीत बदलतात. वय मोगाचे इश्टानो देवाचे कृपेन पूण संवसारी नदरेन आयज मोगाचे इश्टानो आमचे लागीं जायतें कितें आसा. पूण हे सगलें आसुनी काळजा मनाची शांती आमकां ना. पयशे दिवन सगळे विकतें घेवंक आयज काल आमचो आवडो. बोगसोणे दिवचे आनी घेवचे बदलेक भिरांत वापरतात. शांतीचे उलोवप न्हय पूण छाती फुलोवन आपणाचे बोल आनी पदवी दाखयतात. पयले क्रिस्ती भाव भयणां
दोन दुताचे शिकवणेक उक्ती ती असली. जेजू विशीं आनी ताणें केल्लेले उचोरया वो वावरा विशीं दोन दूत तांकां शिकयताले. हें आयकून आनी शिकून भावार्थान ती वाडटाली. तांचे मोदें एक मोन आनी एक काळीज आसलें. तांचे मोदें गोरजेक सांपडलेले कोण नासले, कारण जाचे लागीं भाटां बेसां आसलीं ती विकतालीं आनी विक्रेचो दुडू हाडून दोन दुताच्या पांयाशी ती दवरतालीं. मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हो दुडू ती वांडटालीं. कोणाचेच वायट चिंती नासलीं. एकामेकाचे बरें आवडयतालीं आनी एकामेकाक देवाची खबर सांगतालीं. अशें तरेन एकामेकाक जेजूचें आसणें आनी मोग ती अणभवतालीं. दुसरें म्हणल्यार उंड्याच्या मोडण्यांत ती सगळीं एकठांय जावन ती वांटो घेताली. जेजून केलेले बलिदानाचो ती उगडास करताली. जेजूच्या बलिदाना वरवीं देवा सवें तांचो संबंद वाडत वतालो आनी ती नवी रचना ती जाताली. आनी अकरेक मागण्यांतल्यान जेजूक आपलें जिवितान अणभवताली. मोगाचे इश्टानो, आयज आमचे मदें जाती काती धर्मा विशीं जायतो वेगळोचार आमकां पळोवंक मेळटा. आनी खऱ्यांनीच मोगाच्या इश्टानो, ही एक पिडा कशी मनशा कुळाची. देवाच्या उतराच्या उजवाडान, मागण्याच्या शक्तीन आनी पवित्र आत्म्याच्या काळजीदारपणान हे पिडेक फुडो करूंक, त्या विशीं एकामेका लागीं भासाभास करून सांगातीन मन घडून हाडूंक आनी अशें हे पिडेचो रोग उमटून काडूंक आयज गरजेचें मोगाचें इश्टानो. सान पावलूची उतरां कुशाल बरीत जायात, सपूर्ण जायत वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एका मनाची जायात आनी शांतीन जियात. अशें केल्यार प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. म्हणटच मोगाचे इश्टानो, आमी कुशालकायेन जिवया. दुसऱ्यांच्या कुशालकायेन आमी वांटो घेवया. जो कोण चुकता तांकां बरें उतर दिवन एकवटाच्या मार्गार तांकां हाडुया. शिंपडलेलीं आसात तांकां एकठांय करूंक वावरुया. दिसा दिसपोटीन सुपूर्णायेच्या मार्गार चलूंक प्रयत्न करुया. एका मनाची आनी एका काळजाची जावन एकवटान आनी मोगान आमी जिवया मोगाचे इश्टानो. जोगडी दुस्मानकायो संपून शांतीची पावलां मारुया. अशें केल्यार मोगाचे इश्टानो, दुबावावीन प्रितीचो आनी शांतीचो देव आमचे सवें तिकाण करून रावतलो. आनी तेन्ना आमी आमच्या समाजान पवित्र त्रित्वेचो रूपकार जावंक पावतले. मान्यवंत आग्नेल सदांच आयतो गरजेवंताक आदार दिवंक, तो खंयच्याय धर्माचो वो जातीचो तो जावं, सगल्यांक ओत्मीक तशें संवसारीक वाटेन आदार दिवंक वावुरतालो. सांगतात खंय कुमटा आसतना तो आपल्याकूच विसरून अडचणेक सांबाळलेल्या घराब्यांक आदार करूंक तो वावुरतालो. मान्यवंत आग्नेल घरांनी भेट दिली, तांच्यो दुखी ओळखून घेतल्यो आनी तांकां एका बापाय भाशेन बापाय परी बुजवण दिवंक वावुरलो. तांणी पिडेस्तांची इलाजाचो खर्च उबारून तांकां आदार केलो. उतरांनी बुजवण दिली समाजान बरयलेल्यांक आनी दुसऱ्यांक वेंगयले. इश्टानो, आयज आमी पाद्र मान्यवंत आग्नेला भाशेन उदार जावया.
सगल्या क्रिस्ती भाव भयणां मदें एकवट आनी शांती हाडूंक आनी आमी एकामेकाचें बरें हें चिंतुया मुगा चेश्टानो. एकामेकाचें बरें उलोवया, एकामेकाचें बरें आवडेवया आनी एकामेकाक जेजूची खबर सांगून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें आसणें दुसऱ्यांक अणभवूंक आदार दिवया. आतां आमी आमची खाजगी मागणी देवा बापा मुखार आमी दवरुया. आमचे धर्मीक फुडारी पाप साहेब फ्रांसीस, बिस्प साहेब यादनीक आनी म्हत्वाच्या पासत मागुया. मानेवोन आग्नेला पोरी सगल्या आगोडायेंक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी आपले पोरचे मदें सदांच एकवट सांबाळून आमचे इग्रोज मातेक एक नमुनो ते जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाचे उदरगती पासत मागुया. आमचो देश कारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांक आपले पोजेची उदरगत करतले सुसंवाद घडोवन हाडूंक आनी वेगवेगळ्या समुदाया मदें एकवट हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्या पासत मागुया. देवान तांकां आपल्या मोगान सांबाळून सगल्या वायट विघ्नांतली तांकां निवारूंक आनी जेजूचे ओळखीन ती ओदीक ओदीक वाडत वचूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आधुनीक यंत्रां आनी हेर सवलती करतल्या पासत मागुया. तांणी तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक जिविताची खरी मुल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. पवित्र सोबेन मानेवोन आग्नेलाक बेगीनूच बागेवोन म्हूण पोरगोटूंक आमचे मागणे बापाक उबारतना मानेवोन आग्नेलाचें जिवीत आमकां एक स्फूर्ती जावं आनी आमचे मदें सुसंवाद समजिकाय एकवट आनी शांती हाडपाचे उपाय घेवंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. मोगाळ बापा, ही तुजी भुरगीं तुज्या काळकुतीक विस्वासान रावतात. जे अंतऱ्याक तांचे काळजांनी तूं घालताय तें तूं शांती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
म्हज्या भावा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोगाच्या बापा, तुज्या पुतान एकेच बोलीन नव्या कराराची एक पर्जा जोडून घेतली. तुजे पवित्र सभेन एकवटाचे आनी शांतीचे देणे आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दायवा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखून तुवें आमकां पावयलीं आनी एका भावार्थाचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायली. सोमेस लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिल्लोय दयाळपणीन. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तरेतरेची एकूच काम करतात तांचे वस्तुंगी आनी सर्वांचो एकवट घडून हाडटा विचित्रपणी करून आमकां तुजी आपणायलोलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराड कोत्ता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी. तोच तिका चलयत आसा खाला खाली. देखून सर्गीचे दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी यांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नवी आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता. तुजे बरो जीवन म्हूण आमी परगोटा. तुज्या हेड्याक आमी ओद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनून जेवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवा माये सांगाती तिचो पोती बाग्योन झुजे बाग्योन धर्मदुतांक आनी सोर काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेसू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया, वाखाणुया, मागुया. ताची गोठाय आमचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक मागुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जशे आमी शेवलात तो संस्कार भावार्थ्यांचो तुजे सभे एकवट खुणायता, तशेंच तुजे पवित्र सभेक तो एकवटाचें कारण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. तुमकां पळोवन आमी खुशाल. ह्या सकाळच्या वेळार तुमी आयिल्लीं आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची काल ती मागणी. आयज भुरग्यांचो दीस, चिल्ड्रन्स डे, आनी जायतीं भुरगीं आयिल्लीं आसात. ह्या भुरग्यांक देवान आशिर्वाद घालूं म्हणून, तांचो फुडार फळादीक जावं म्हणून आमची मागणी. कांय कळोवण्यो किरीत इंतेसांवां पासत मिसा तुमच्यांनी ऑफिसान दिवंक येता. पिडेस्तांचेर मागणी दर मिसा उपरांत इगोर्जेंत आसतले. कुमसाराक आनी कावन्सिलिंगाक आमचे पाद्री तुमच्या सेवेक आसात. वावराड्याचो इश्ट पत्र तशेंच फादर आग्नेलोज कॉल हे आमच्या ऑफिसा भायर जे स्टॉल घातलेले आसा थंय वचून तुमी सबस्क्रायब करूंक जाता. इश्टानो, आमची मागणी ह्या वावराड्याच्या इश्टाचेर आनी फादर आग्नेलो कॉलाचेर फादर आग्नेलोच्या मजतीन मेवलेले उपकार आमी परगडटात. पिलार संस्थेचो वावर आमी परगडटात. तशेंच कातोलीक खबरो आमी परगडटात. तुमी ते सबस्क्रायब करून ते वाचचे म्हणून आनी आमकां आदार दिवचो म्हणून आमी तुमचे लागीं मागता. एक नवी सीडी पाद्र आग्नेल आमच्या इश्टा भायर सरलेली आसा. बेनस्टनान ती मेवता. आमच्या पिलारचे सेमिनारींत पाद्री जातेल्या भुरग्यांक कोणूय आदार दिवंक सोदता जाल्यार बसीस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेवची. 2024 ह्या वर्साचे कोंकणी बायबल डायरी भायर सरलेल्यो आसात. ह्या बायबल डायरीचेर इश्टानो आमी 2 दिसांची वाचपां ताचेर नियाळ छापून हाडटात. आमी मागता तुमचे थंय दर एक कुटुंबाक एक वरची सांजचे 13 उपरांत ती वाचची, देवाच्या उतरांतल्यान मजबूत जावची म्हणून आमचे आवडे. नोव्हेंबराचे 17 तारखेर सकाळीं 10:30 वरांचेर मिसार आमी केळीत भाशेन पिडेवंताची मीस आमी भेटयतले. त्या दिसाक पवित्र साक्रामेंताची बुजवण, पवित्र तेलाची माखणी आनी डिलिव्हरन्स आसतले. दनपारचे सुमार 12 हे सोंपतले. मुखेल याज्ञीक पाद्री कायदान दोरादो पादविगार बिचोलीचो ही सगळी 1.5 वरांची सेवाधर्मी कार्यावळ चलयतलो. इश्टानो, मानेवंत आग्नेलाच्या सांतकरणा पासत मागूंक नोव्हेंबराचे 17 तारखेर हांगासर नायट विजील आसतले. रातचे 9 वाजता ते सकाळचे 5 वाजता. हे विजील चलयतले ब्रदर एडमंड एसोसिएशन ऑफ क्रुसेड फॉर जीसस एंड मेरी हांचो पंगड. मोगाळ इश्टानो, ह्या पिलारच्या दोंगरार जायत्या लोकांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज मारिया फेर्नांदीस अशें परगट करूंक सांगता. म्हजें 26 वर्साचे चेडूं मास्कट नोकरी करताले. एक दीस ते उदक न्हांवन भायर सरतना निसरून पडलें आनी ताका खूब दूख जाली आनी दुखीन तिका खूब जोर आयलो म्हूण तिका हॉस्पिटलांत भरती केलें.
ताका वॉमिटींग सुरू जालें आनी ताच्या पोटांत कांय उरोना जालें आनी सगळें उखून भायर वेतालें. 6 दीस ते आल्मेंत नासतना हॉस्पिटलांत उरलें. उपरांत दोतोरान ताचो अल्ट्रासावंड केले उपरांत ताची पिताची पोती इन्फेक्शन जावन भरपूर सुजल्या आनी ती काडपाक पडटली ऑपरेशन करून अशें सांगलें. जेन्ना म्हजे चेडवान आपूण घरा वेता म्हणलें दोतोरान सांगलें तुज्यान प्रवेश करूंक जावचो ना कित्याक ती प्रवेश करतना फुटोंक शकता. असल्या आकांताचे वेळार हांवें बावार्थान मानियोन आग्नेलाक उलो मारलो आनी म्हजे दुवेक बरें कर म्हूण मागलें. तशेंच ताका बरे भाशेन घरा पावय म्हूण मागलें. मानियोन आग्नेलाचे मुजतीन ते बरे भाशेन घरा पावले आनी ताका हांवें दोतोराक दाखयलें तेन्ना दोतोरान कांय टेस्ट केले उपरांत सांगलें ताची पिताची पोती एकदम बरी आसा म्हूण. मानियोन आग्नेलाचे मुजतीन हो उपकार आमकां फावो जालो म्हूण हांव मानियोन आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच ताका आल्तराचो मान फावो जाल्यार पुरो म्हणून मागता. होय मोगाळ इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. तुका पिकोवणी जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुका घोटाय जाय, तुका कृपा जाय, तुजो भावार्थ जागोय. जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थांतल्यान तुका तारण मेळटलें. आयज आमी जायतीं जाणां भावार्थान ह्या पिलाच्या दोंगरार आयिल्लीं आसात पूण जायते फावटी हो भावार्थ आमचो हालता. ह्या भावार्थाक शेणोमो येता. असले वेळार आमच्या जिवितांत जेन्ना दूख येता, कोश्ट येता इश्टलो, आमी हांगातूय न्हय जेजूचेर आमचें लक्ष घालुया. आयज पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन ही सगळीं इंतेसावां देवाच्या हातान घालून सायबा आमकां पाव, आमची काकलूत कर, आमकां पेकोवणी दी, आमकां ज्यो ज्यो वस्तू गरजेच्यो ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां फावो कर म्हणून आमी सगळीं दिमी घालून पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. घडटा ताणें दिमेर पडची. आमी नोवेन सुरू करता. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याचे उजवाडान मानियोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. सगळीं आमी बाराबोर म्हणुया. उगणीत काकुतीच्या देवा, सोळपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. उबी रावया. जी आटाच्या मिसाक आयिल्लीं आसा तांचे लागीं मागता भायरूच रावची. ह्या मिसाचो लोक भायर वितूच तुमी भितर येवची म्हणून तुमचे लागीं मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे आमच्या इस्लाम आमकां साडून
इस्तांचेर मागणी इगोर्जेन जातली. 8च्या मिसाक आयलेल्या लोकां लागीं मागता मातशे भायल्यानूच रावची. ह्या मिसाक आसलेल्या लोकांक भायर सरून दी आनी उपरांत भितर येवन मागता तुमची थंय फुडलीं कदेलांचेर बसका घेवची. 8च्या मिसाक आयलोल्यांनी तो लोक भायर भितूच तुमचे लागीं मागता फुडें येवन पयलीं बसका घेवची.